फोण्या सध्या पार्किंगेक लागून आडमेळी येवपाक लागल्यात। फोण्या रस्त्या कुशीक बऱ्योच स्क्रॅपाच्यो गाडयो दिश्टी पडटात। त्यो काडल्यो जाल्यार पार्किंगेक थोड्यो भोव सुवातो मेकळ्यो जातल्यो। पळयात कृष्णा नाईकचो रिपोर्ट। फोण्याक एक मेन प्रॉब्लम जो आसा तो पार्किंगाचो आनी पार्किंग खंयी चल पार्किंग ना, कित्याक हांगा पार्किंग सिस्टम ना। दुसरें म्हटल्यार पे पार्किंग हांगा फोण्याक ना, ताका लागून आनी दुसरें एक व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे अबंडंट व्हेहिकल जे आसात ज्यो यूज करनात त्यो रस्त्यार दवरले आसात आनी ताका लागून पार्किंग करपाक लोकांक मेळना। कित्याक त्यो जर व्हेहिकल काडल्यो जाल्यार 2-3 गाडयो पार्क करपाक मेळटल्यो, लोकांक पार्किंग करूंक मेळटलें। हाजेर लोक म्हणटा की ह्यो व्हेहिकल आतां बेगीन काडच्यो आनी लोकांक पार्किंग करून दिवच्यो। ताका लागून म्युनिसिपालिटी आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा ह्यो ज्यो व्हेहिकल आहा त्यो बेगीचे बेगीन काडून लोकांक म्हज्या फाटल्यान पळयतले ही स्क्रॅप गाडी पिरियड डिपार्टमेंटाची कितली वर्सां जाली हांगा पडून आसा। फोण्या सध्या समस्या जी मेन आसा आमकां ती पार्किंगाची आसा आनी तातूंत ह्यो जर स्क्रॅपाच्यो गाडयो जर रस्त्यार दवरल्यो जाल्यार तातूंत ही समस्यान आनी भर पडटा। तशें तुमकां काजा मिंदो कडेन आसा, तशेंच फायर स्टेशना कडेन गाडयो आसा दवरलेल्यो आनी ताका लागून समस्या इतली जटील जाता की जर फोंडेचे भायले लोक हांगा येता तांकां पार्किंगाक इतलो प्रॉब्लम हांगा जाता। तर म्हाजी विनवणी आशिल्ली म्युनिसिपालिटी कडेन स्पेशली आनी PWD कडेन की ह्यो ज्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो आसा त्यो खंय तरी काडच्यो आनी सायडीन उडोवच्यो आनी लोकांक सुविधा दिवच्यो पार्किंगाच्यो। एक रस्ते तरी हे वाडया आनी पार्किंग तरी ज्यो आतां न्यू बिल्डिंग आसा तांचे कडल्यान तरी एक पार्किंग सारकी सोयीस्कर अशें करून घेयात ही म्हाजी विनंती आसा। तरी पे पार्किंग करात नाल्यार फोण्याक ती तरी वेवस्था करा आनी लोकांक पार्किंग दिया, कारण पार्किंग ना जाल्यार लोकांचे धंदे बुडीत वता। शॉपां आसा ताका जर पार्किंग ना जाल्यार कस्टमरूय येनात। आयज आमच्या फोंड्यान ट्राफिकीचे इतले त्रास आसा लोकांक, तितून त्रास आसतना हे लोक देवाच्यो गाडयो पार्क करून घेतात। लोकांक पार्किंग करपाक जागो मेळना। तेन्ना म्हाजो म्युनिसिपालिटी कडेन किंवा पोलिसां कडेन रिक्वेस्ट आसा की अश्यो फोंड्यान ज्यो गाडयो आसा, देवाच्यो गाडयो आसा अश्यो पडलेल्यो वर्सान वर्स पडलेल्यो आसा त्यो एक्शन घेवन बेगिना काडच्यो आनी पब्लिकेक पार्किंग करपाक थंय वेवस्था करून दिवची। फोंडा नगरपालिकेच्या आयुक्ताक स्क्रॅप गाडयो आणि पार्किंगे विशयी विचारले। ताणे कितें सांगले ते ऐकात। म्युनिसिपालिटीन आमचे एक सर्वे केलो जेणेन 10 वर्सां जास्त काळ ज्यो पार्क व्हेहिकल आसा त्याचो आमी एक रिपोर्ट करून आमचे डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक सबमीट केलो। तेजे उपरांत तेंच्यांनी ते गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडले आनी तेंच्यांनी अशें डिसायड केलें की जो कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा इन कॉर्डिनेशन विथ पुलीस ऑथॉरिटीज तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवचें। सो तेजेर एक्शन घेवप चालू आसा। ह्या फुडें आमी आनीक ज्यो अबंडंट व्हेहिकल आसा तेंचे एक सर्वे करून एक रिपोर्ट आमी पुलीस तशेंच डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक सबमीट करतले, जेणे करून जे अबंडंट व्हेहिकलाचो प्रॉब्लम जो आसा फोंडा म्युनिसिपल काउन्सिल एरियाच्या भितर तो रिजॉल्व जातलो। तशेंच फुडाराक आमी अशें प्रपोज करता की म्युनिसिपालिटीचो जो ग्राउंड आसा तो एक पार्किंग एरिया म्हणून डेव्हलप करपाचो आमचो फुडें विचार आसा, जेणे करून जो मार्केट एरिया आनी जो मेन सेंट्रल एरिया आसा तेजेर जो ताण आसा पार्किंगेचो तो थोड्या गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक आणि भक्ती पै बाळगी।